तुमचो दीस बरो वचोंक नासो दिसता. केन्ना पूण दिसला वो दीस बोलतोस करूं येतालो आयज केलो ताचे बदलेक? तुजा न्हय दीस केन्नाच ओगडाय नाका. तुजा न्हय तूं जाणो जाताय तेन्ना तुका वेल हाचो दुसरोच सोजमूत आसता. हांव चिंतना तूं 20 आनी गोडयेक 30 आनी जायत 40 आसत जाल्यार तूं वेला बाबतीं चड चिंतिना. पूण थोडीं वर्सां फाटीं म्हाका अशें दिसलें की तिसरो वांटो म्हज्या जिविताचो संपलो म्हूण. आनी म्हाका तेन्ना वेलाची म्हत्वा दिसली आनी दिसाचो विबाट करूंक कितलें मूर्खपण तें गमोन आयलें. तुजो न्हय वेला बाबतीं कितें बरें उमेदाचें आसा. आमकां सगल्यांक मेळटा तितलोच वेल एका दिसाक, दर दिसाक 24 वरांचो. आनी थोडो लोक एकदम बरो उजार करता आनी थोडो लोक फकत वेल पिड्यार करता दर दिसा. आनी ती एक वेचनाक आमी कोत्ता. पूण वेला बाबतीं एक वस्त आसा. एक पावटी तो वेतूच तो परत येचो ना. तर कितलें वायट विबाडूंक खंयचोय दीस तुज्या जिविताचो. म्हाका दिसता आमी जिवंक जाय दर दीस आमचो निमानो तसो आमी जिवंक जाय. आनी जिवंक जाय सगळे खोशेन आमच्यान जियो येता तसो. देखून म्हाका जाय तुका दिवंक थोड्यो वस्तू ज्यो हांव चिंता तुका घोडयेक आदार दितलो म्हूण तुजो दीस सारूंक सारक्या मार्गार आनी जायत घोडयेक तुजे उरलेल्या दिसार प्रभाव पडटलो. आनी हांव अपेक्षा दवरतां तुका दर दिसाक आदार मेळत म्हूण. तुजे सकाळचो वेल कसो जाता? तूं न्हिदोंक वेटाय आसून तूं उठोन वेल देवा सांगाता सारूंक. पूण जेन्ना आलार्म वाजता तेन्ना तूं जेमेताय, मागीर परत जेमेता आनी मागीर परत जेमेताय. आनी मागीर तूं खाटी चड वेल आसा म्हणटच तूं उठ्ठाय आनी आतां तुका कित्याकूच वेलूच आसना. आनी तूं गडबडान आसा आनी तूं टाकटीन वेताय आनी देखून तुका राग जाता. चेरूल देंवचार तुज्या सांगाता खेळ खेळटलो आनी तो खात्री करतलो त्या दिसा तुज्या मोतराच्यो चाव्यो मेळच्यो ना. त्या दिसा कोणाकूच कांयच सारकें जावचें ना. तुजा न्हय तुवें भुरग्यांक बोब मारली आनी आतां तुका ताची दूख भोगता. तुजे मायन तुका कॉल केलो गूड मॉर्निंग म्हणूंक, तूं तिचेर चावलो कित्याक तुका वेल ना देखून म्हणटच आतां तुका तें वायट दिसलें. तूं मोटरा भितर सोदताय आनी तूं सकयल पावताय. गेटी कडेन पावताय आनी उगडास येता की तुजो सेलफोन घरा आसला म्हणटच तुका आनीकूय निराशा जाता. आतां तूं बेगीन वचोंक जाय आनी तो हाडूंक जाय. मागीर तूं घरान भितर पावतच तो मेलो ना. मागीर तूं हायवेचेर पावता आनी ट्राफीक चड आसा आनी तूं जाणय तुका कामाक उशीर जातलो म्हणटच तूं चिंताय सगळी न्हिबाजी तुज्यान चिंतूंक जाता. आनी तूं शेगीत पावताय आनी तूं पयलोच निराशी जाला, उचांबोल. तुज्या मनान थोडें वचोन आसा तुवें केला त्या कर्तुबा विशीं. तूं जाणय तुवें देवा सांगाता वेल सारूंक जाय तुवें तें करूंक ना. आनी आख्खो दीस सुरवातेक थान एक भिरांकूल सपन जाता. कोण थंय पावला? तशें केलां? आतां तूं सोत सांगताय तर तूं जाणय हेर सगळें सोडून देंवचार तुजे विरूद्ध झुजतलो तुजो वेल देवा बरोबर सारूंक. आनी कारण ताणें तशें करूंक कित्याक तें तुका चड म्हत्वाचें दुसऱ्या परस. तुजो वेल तुजो आपलो वेल देवा सांगाता चड म्हत्वाचो तूं ह्या कॉन्फरन्सान आसल्या परस. सगळ्या परस तें चडूच म्हत्वाचें. आनी जोर आमी चिंताव कितें आमकां मेवतलें म्हूण फकत कोणाची सीडी आयकून आनी इगोर्जे वचोन सुमाराक 1 पावटी ऑर सुमाराक 2 पावटी ऑर वर्साक थोड्या कॉन्फरन्सांनी हाजीर जावंक तूं सारकोच चुकताय. कित्याक हांव तुका सांगता तुका कितें मेवतलें तें हें करतोच. हांव सांगता तुका हांगा कितें मेवलां तें. तुका मेवलें कुडके बऱ्या वालोराचे. आनी आतां तूं शाणो जाल्यार तूं घरा वेतलो आनी तुजे लागीं आसा ते नोट्स घेतलोय ती सीडी विकती घेतलोय कॉन्फरन्साचे खंयचें सेशन तें तुका आवडलें आनी मागीर तूं बसतलो आनी तुजो अभ्यास करूंक. दुसऱ्याचें आयकल्यार तितलो फायदो ना. तुवें अभ्यास करूंक जाय. तुका जैतिवंत जावंक जाय तर तुवें अभ्यास करूंक जाय. तर जॉयस तूं म्हाका सांगूंक सोदताय की दर सकाळीं तुका आयकल्यार पुरो न्हय म्हूण तितलें न्हय. हांव देव न्हय, हांव एक शिकोवपी आनी हांव सोजमतां म्हजे लागीं जायती बरी म्हायती आसा आनी अकोण शिकोवपाचें देणें. पूण जें म्हाका म्हज्या जिवितान मेवलें तातूंत म्हाका पुरी म्हायती मेवली. म्हणजे हांव अशी आसली जेन्ना हांवें पुरो भावात धरून देवा थंय चाल सुरू केली म्हणजे हांवें दर पावटी वतच उलोवतच चिंताली सीडी
आनी हे सगळे टी व्ही प्रोग्राम आनी जे म्हाका मेवत आनी रेडिओ प्रोग्राम आनी हांव चिंतताली हे सगळे कित्याक काम करिना. म्हणजे हांव थंय गेली ते केलें टी शर्ट घेतलें CD घेतलेली आत्मिक हांव सगळे जाणो असली जे जाणो जावंक जाय आनी तरी देंवचारान म्हज्या जिवितान वयलो जागो मेवलो. आनी कांयच एक म्हाका सोजमोना जालें हांवें सुरू करिसोर खोरेपणी तेवा थायल वेल सारूंक म्हज्या जिवितान तोर दिसा. आतां चड करून थोडी शांती आसतली कारण तुमी जायतींच तशी करिनात म्हणटच तुमी अशें दिसतलें. जायत गोडेक जायतो लोक टेलिव्हिजनार पळयता तुमी चिंतात आसतली बरें जायत हांवें पळयल्यार टीव्हीचेर आनी कितें आसा तें. पवित्र आत्मो तोच तो जो हें सगळें एकठांय करूंक आमकां दिता आनी तितलेंच न्हय देवाक अकमान जाता आमी तें भायर दवरतोस. सगळ्या परस तो चड म्हत्वाचो. हें तूं शिकोनाय तर तुजी परिस्थिती दुखी आसतली. म्हाका आवडटा स्तोत्र 27:4 थंय आसा सर्वेस्पर लागीं हांव एकूच मागता ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करून म्हज्या ठिकाण सर्वेस्पराची गॉडसन चाकून म्हज्या सगळ्या जिवितान म्हजें वोन तुका ताची एकदम चड गरज. तुका तुजेर हेर इश्टां वोन ताची चड गरज. आनी हांव जाणो असलो देवाचो विशय येतोच आनी हें आनी तें चिंता हांव बरें तर तूं कितें कोत्ताय म्हाका दिसना तूं कितें कोत्ताय तें म्हत्वाचें म्हूण जसो तूं फकत तुजो वेल देवाक दिताय. फकत ताका वेल दिवन तूं म्हणटाय म्हाका तुजी गरज. आतां दर सकाळीं एक नवी सुरवात आमच्या जिवितान सकाळीं चड बरें दिसता आनी गोडेक तूं म्हणशी आरे हांव सकाळीचो मनीस न्हय पूण हांव मागता तुवें म्हणूंक बंद करूंक आनी हांव साय पयस कर. आनी कारण तुमी जायतीं सकाळीं उठ्ठात तसलीं मनशां न्हय कित्याक तुमी राती न्हिदनात. तरी पूण तूं तर तो मनीस जो दनपाराची 2 पासून न्हिदताय जाल्यार दनपाराची 2 तुजो सकाळ जालो. तर म्हज्यान तें कशें करचें तें सांगोन येजो म्हाका स्वता आवडटा वेगीं न्हिदोंक वचोंक आनी वेगीं उठोंक. हांव दर रात्री न्हिदतां 9 वरांचेर. हांव भायर प्रवचन करिना तर आनी जायते पावटी हांव जेमेतां 9 आनी 9:30 मोदेकात आनी दर दिसा हांव सुमार 5 आनी 5:30 उठ्ठां आनी हांव उठ्ठां. हांव तो वेल राखूंक बालू लागीं झगडटलीं तो वेल सकाळचो देवा लागीं सारता कारण हांव जाणो की 100% म्हज्यान जायन येजो. मनीस जो देवाक जाय हांव जाल्ली ताका वाखारूंक आनी हांव करता तें करूंक तो वेल म्हाका देवा थंय मेलो ना तर पूण थंय पावोंक म्हाका खूब वेळ लागलो. हांव दुसऱ्यांच भाशेन आसलीं. हांव सगळीं निबा करी म्हजें मन ठिकाण्यार नासलें 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 आनी शेकी देवान म्हज्या मनान घातलें तूं जिवें उरपाक ना तूं म्हज्या सांगाता वेल सारिना तर. आनी म्हाका दिसता तो तें म्हजे कुडी विशीं म्हणो तूं जाणय म्हाका ती सुरक्षा जाय आसली. हांव कितें कोत्ताली तातूंत म्हणटच हांव शिकली आनी शिकली आनी शिकली आनी शिकली आनी जायतेंच पळोवंक देवाचें तोंड आनी न्हय ताचे हात. आनी म्हाका खात्री आसा की सकाळ चड म्हत्वाचो म्हजो आवडटोचो वेल दिसाचो जावन आसा सकाळीची 2 वरां. म्हाका तो शांत जाय. म्हाका एकसुरें रावंक जाय. एकूच वस्त जी म्हज्याशी दवरता तो म्हजो सुनो. ताचें वजन 7 पावंड आनी तो म्हज्या वॉल्तेराच्या देगेर बसता आनी केन्नाय देव भितर येता आनी गूड मॉर्निंग म्हणटा पूण तें तितलेंच ना जाल्यार आमी बेश्टींच देव येता आपल्या सुवातेर हांव वेता म्हजे सुवातेर. आनी तुका जर जाणा जावंक जाय कित्याक ही मिनिस्ट्रीक येस मेवला म्हज्यान तुका सांगूं येता की ही जावन आसा चड म्हत्वाची वस्त बुन्यादीक वस्त जी आमी करता कित्याक आमी सावन सुरवातेक थान तें करता देव न्हय आमी. म्हाका खबर ना पयशे खंयचे हाडटे पळय ही बिलां फारीक करूंक मिनिस्ट्रीची पूण तो हांव देवाशी वेता. पूण दर दीस एक नवी सुरवात देवाची मांडोवल म्हाका आवडटा की 24 वरां भितर आमी 16 वरां जागी आनी मागीर 8 वरां आमी न्हिदता आनी उपरांत अजाप दिसता सकाळीं जातच कितलें बरें दिसता जिवाक अशें न्हय. तूं थकला दीस कबार जातच तुका विशयाची गरज तुज्या मनाक विसय जाय तुज्या आत्म्यांक विसय जाय तुज्या आनी सगळ्याकूच विसय जाय. दर सकाळीं एक वस्त तुवें पयलें करची गरज. तुवें काल केल्या सगळ्या गोंडोलाचो पास्ताप केलो आनी देवाची काकूत मागूंक जाय. वाचुया विलाप 3 19-23. म्हज्या दोलदिरापणाचो आनी खोंतीचो उगडास कर सगळेंच किरायतें आनी पिंत.
बगोर बगोर तांचो उगडास करून विरगून गेला जीव म्हजो. नव्यान बोरवासो धरूंक एकूच हांव मनान हाडटलों. हें जावन आसा कित्याक सर्वेस्पराचे उपकार सोंपूंक नात. ताच्या विश्वासी दोयाल मोगाक शेवट ना. दर सकाळी ते नव्यान उदेता. कितलें सुंदर. दर सकाळी ते नव्यान उदेतात. सगळ्याहून व्हडलें आसा ताचें विस्वाशीपण. हांव केन्नाय फोकारांनी म्हणटा की म्हाका दिसता देव सकाळीं नवे काकुतीचो जमो करता कित्याक आमचो सगळो उजार करलो. देवाची काकूत घे, तुजेरूच जावं नाका. तुवें कितें वायट केलें देव जाणो आसलो तें तूं कोच्च्या आदीं तो देवाक अजाप करिना, तुज्या कर्तुबांनी ताका दोको दिवंक ना. बोगसोने माग, काकूत घे आनी चलत राव. तूं बरो दीस सारचो ना तूं तुजें निंदा जाल्यार. हें शक्य ना. हें तुवें दर सकाळीं करूंक गरज. आमी गजाल करता कसो तुजो दीस सुरू करूंक जाय. सकाळीं फुडें थोडे निर्णय घे. जो निर्णय तूं सकाळीं फुडें घेताय चे परी आत्मीक कापडां घालूंक. हाचे वयर हांव तुजे लागीं उलयतलीं. तुजे लागीं कुडीक घालपाचीं कापडां ना पूण आत्मीक कापडां आसात. आनी जायतो लोक आत्मिकायेन विंगलो वेता. वाचूया प्रकाशवाणी 16:15. पोलेयात हांव एका चोरा पोरी येता. जो कोण जागृत रावता आनी आपली वस्त्रां राखता तो आसतलो सुभागी. हे भाशेन ती विंगली भोंवपाची नात आनी लोकां मुखार तांकां लॉस भोगची ना. आतां जेरूल तो उलयना एक बंदूक घेवन तुजे आलमारी मुखार बसोन कापडां राखपाची खबर. पूण तो म्हणटा तुजी वस्त्रां राख आनी खात्री कर तूं विंगलो दिसना जावंक आनी तुका लॉस भोगता आनी तो खबर करता आत्मीक विंगलेपणाची. आनी खरीपणी आत्मीक वस्त्रां न्हेसता तशी. वो आसा तो दीस देवान रोचला हांव खुशाल आनी दादोशी जातलीं. चड करून हें हांव म्हणटा खाटीर उठ्ठाना. हांव ही पद्दत सुरू कोत्तां वो प्रोग्राम जाची हांव तुमकां आयज खबर सांगता. तो म्हजे थंय एक कायदो न्हय, तो म्हाका एक वजन न्हय. म्हाका शेकी गमोन आयलें देंवचारा वयर कशें जैत व्हरचें तें. आनी हांव जाणो हांव कितें करिना तर तो कोत्तलो. रिकामी सुवात तोरी आसा एक सुवातूच. आनी तुजी सगळी देंगी रिकामी सुवात जाल्यार देंवचार कशी जातलो तो भरूंक. देखून तूं सुरवात कर आदींच फुडें चिंतूंक तो तुजे पासत चिंतचे आदीं. वो आसा तो दीस देवान रोचलो हांव खुशाल आनी दादोशी जातलीं. उपरांत दुसरी वस्त जी हांव कोत्तां हांव देवाक दिनवासता सगळें जें म्हज्यान चिंतूं येतात. सगळें जें म्हज्यान चिंतूंक जाता गरम उदक थान म्हजीं भुरगीं आनी घरकार ही म्हज्या चलो येता म्हाका दिसती पडटा आनी हेर सगळें. देवाची काकूत प्राप्त कर आनी उपरांत निर्णय घेवंक सुरवात कर. दर निर्णय तूं घेताय तो तुवें आत्मीक वस्त्रां घातल्या परी. एफेसकारांक 6 बायबल देवाच्या कावाची खबर करता आनी म्हणटा आंगास्त्रां घाल देवान दिल्या ती. घालून रावात कावाच स्वताचें. आतां हांव स्वत मानता की स्वताचें कावाच घालूंक एकूच रस्तो आनी तो देवाची काकूत घेतल्यार आनी उपरांत निर्णय घेतल्यार हांव जाणो हांव कोणतो. हांव स्वत देवाचे क्रिस्ता वरवीं आनी आयज हांव दोनया थंय गोट रावतलो आनी हांव असो तसोच वागतलो. आतां तुवें तें करतोस तुवें आत्मीक कितें पूण नेसलां. तें तुका दुस्माना सुरशिलो सांबाळटा. तूं शांतीचे मोचे घालता आनी तूं तें कोत्ता एक थाराव्यो घेवन. हांव नोकलो आयज म्हज्या जिवितान कितें जातलें तें पूण हांव थारायतां हांव दारा भायर आयज सरच्या आदीं तें कितेंय जावं हांव फुडो करतलो ताची. आनी हांव शांतीन रावतलीं. हांव बदलपाक तयार हांव सुदरपाक आनी नवें रूप घेवन आनी जरी म्हाका जाय तें मेळचें ना हांव तरी म्हजी शांती राखतलीं. आतां हांव कितें कोत्तालीं हांव म्हजी कॉफी घेवन बसो आनी चिंतालीं जर देव आयज त्या गोल्फ कोर्सार परत वचत हांव ताचेर कितलीं रागान बोत्तलीं. आनी जर ह्या मनशान हें करिना तर आनी त्या मनशान तें करिना तर आनी अशें जाल्यार आरे हांव अशी कशी चावतलीं. म्हणटच हांव म्हजीच तयारी करी सकाळीं फुडें थान. आख्खो दीस सारकोच वायट जावंक सगळो दीस. जे सुवातेर तुजें मन वेता तो मनीस वेता. म्हणटच सकाळीं वेल घेता आत्मीक नेसन घेवंक. आयज
सकाळी दीस कितें कोत्तेली पळय तें देंवचार कोत्तलो तो करूंक चिता तें संवसार कोत्तलो तो करूंक सोदता पळय तें पुना हें कोत्तेली वो आसा तो दीस देवान रोचला हांव खुशाल आसतली तादोशी जातली आनी केन्नाय हांव हे 5 वा 6 फावटी म्हणटा केन्नाय म्हाका थोडो वेळ लागता खुशाल जावपाक आतां देव उठटा खुशाल पूण हांव तूं जाणूय मातशी तो म्हणटा गुड मॉर्निंग कशें आसाय आनी हांव जाय म्हाका शांती जाय तूं तुज्या घरांतलो आत्मीक वस्त्रां घालून भायर सरतालो तुवें नियाळून देखला तूं कुडीन कसो दिसता आनी आत्मीक न्हेसोन कसो दिसता तूं तुजे केस सुकोवंक एक वॉल घेताय आनी तुजें मेकअप तुज्या कापडांक सोंपता तसलें आनी तरी तूं आत्मीक तुरीक विकलें आनी तुजो आत्मो मूर्त दिसता आनी देंवचार तयार जाला तुजो दीस घेवंक चलात आतां खेलात म्हजी ल्हान घेन आयज सकाळीं एफेसकारांक 4 बायबल म्हणटा म्हाताऱ्याक सोदात तरणाटाक दोरात आनीक एक ग्रान म्हणटा जेजू क्रिस्ताक दोर कोलास्करांक 3 म्हणटा काकुतीची वस्त्रां घालात आनी सगल्या दुसऱ्या न्हेसोने वयर मोग घाल पूण कशें हांव नोको हांव जाणो ही कापडां कशी घालची पूण ती दुसरी कशी घालची म्हाका दिसता आमी निर्णय घालतात ताचेर आसा आमी कशी चलतले त्या विशीं आनी म्हाका दिसता आमी म्हणटात त्यो वस्तू वेळ जावच्या आदीं भावार्थान भावात उलयता भावात ओगी रावना भावात उलयता काळजाच्या भायर तोंड उलयता आनी म्हाका अशें दिसना वो दीस देवान रचला हांव खुशाल आसतलें हांव म्हणटा वो दीस आसा देवान रचला हांव खुशाल आसतलें केन्ना हांव लायक वो दीस देवान रचला हांव खुशाल दादोशी टूथब्रश भायर काड हांव न्ही आयचो वो दीस बरो जातलो हांव चिंता आयज म्हजें सगळें कितें बरें जातलें हांव तुमकां फकत सांगता कशी जी आतां ती तूं कर ओ करिनाका पूण म्हाका दिसता तुजें जिवीत बरें जातलें देंवचार म्हजो फायदो गेलो खूब देंव जालो कित्याक म्हाका निरासपण भोगता गाय बारावो गे पयलोच स्थान म्हज्यान क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं येता तो म्हाका बल दिता हांव कित्याकूय तयार आसा हांव कित्याचो फुडो कोत्तेली क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका बल दिता उत्पन्न कोत्ता आमी शिकोंक जाय हें कशें करपाक तुवें आदींच हें चिंतूंक जाय रावोन तुज्या की तूं देवा थंय कितें कबलात कोत्तलोय पळय तो तूं उठोन रावो नाका पळोवंक तुजें कशें दिसता आनी पळोवंक कितें जायत तें आनी हें तुवें केल्यार तुजे कुडीन पासून तुका बरें दिसत तुका घोटाय मेळोंक लागतली दोगांच्यान कशें बरोबर चलो येता कबलात नासतना देवा थंय कबलात कोर आनी देंवचारा थंय कबलात तोड हें आगोड न्हय सगळ्याच्यान हें करूं येता 10 वर्साच्यान पासून करूं येता आमेन हे गडबडाचें न्हय जें आयज हांव तुमकां सांगता तें खोल थियोलॉजी न्हय पूण तुका आदार मेळटलो साल्वार जावपाचें हेल्मेट घाल क्रिस्तांव भाशेन चिंत बंपर स्टिकर लावन देंवचारा बरी चिंती नाका स्वताचे वस्त्र घाल शांती घाल भावार्थाचो बावटो उबार निर्णय घे तूं चलतलो घेवन भावार्थ 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 तोर दीस दिनवासनेन सुरू कर दिनवासनी चड गरजेची देंवचाराक बरें लागोना उपकार आयतोच कारांक तो संपूर्ण दोंगी स्तोत्रा 50:14 दिनवासनेचो योद देवाक पेटोय देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पावून दी स्तोत्रा 104 हें म्हजें चड आवडीचें आर्गां दिवन ताचे दारवून ते उतरून काडात वाकाणून ताच्या मंदिरान भितर सरात दिनवासात आनी अशें म्हणात
तिनवासात आनी अशें मुनात. अशें मुनात. देवान चडयलां अशें मुनात. तूं तर उपकारी, तुजें तोंड उकोड आनी अशें मुनात. जोर कोण आसा तुज्यान जिवितान आवडटा तोंड उकोड आनी अशें तांकां मुनात. तांकां फकत सांगू नाका ती सगळें वायट करतात तें, सांग तांकां कितें उपकार आठयता. हांव एक चेडवा लागीं उलयतालीं जें म्हज्या सांगाता प्रवास करता. आयज सकाळीं हांवें गोवा वयर उलयतालें आनी हांवें म्हटलें तूं जाणां सगळ्याकूच चुकी आसात पूण आमी बरें आसात ताचें नियाळ केल्यार. आनी हांवें एक लिस्ट केलें 10 वा 12 वस्तूचे देवाशी जाका हांव उपकारी आसा. थोड्यो वस्तू ना जाल्यार बरें जावपाचें. पूण बरेंपण त्या वायटपणा वयर आसा अशें जरूर आसा. आनी पळय हांव कितें करी जेन्ना म्हाका त्या दिसाची कोण येताली आनी त्या सकाळीं खाटींतल्यान उठच्या आदीं पासून हांव चिंती म्हाका देवाची वाज आयल्या, उपगोवन आयल्या तो हें आनी तें करिना. तो म्हाका केन्नाच फुलां हाडिना आनी तो हें करिना आनी तो तें करिना आनी या ना. आतां हांव तें करिना. आतां हांव चिंता आरे देवा सांगा तुजें कितलें बरें. देवाक आर्गां. तो बदलपी. तो म्हाका जाय तें करूंक दिता. देव सुरक्षीत आसा म्हज्यान ताका म्हणूं येता. खंयसरी वच म्हाका एकलेंच आसूंक जाय. आनी तो म्हणपी बरें. चालीस आनी 30 वर्सां सावन तुका एक बरें सिस्टम चालू मेवता. वदीक बरें तुवें तें दवरल्यार कारण दुसऱ्याचेरूय काम करूंक पडटा. तूं कित्याक लागून आर्गां दिताय? तूं सदांच देवाक आर्गां दिताय ल्हान वस्तूक लागूनय? कितलें आसा आमी आर्गां दिवंक आनी जितली आमी आनीक आर्गां दिता तितली आमी कशी जाता तितलोच रागीश देंवचा जाता. आर्गां दी आनी अशें म्हूण तें जावंक जाय दर दिसाचो भाग. म्हाका दिसता दर सकाळीं आमी आमकांच देवाक भेटोवंक जाय. वाचुया स्तोत्र 25:1. परत भेटोवची गजाल तें आमी दर दिसा करूंक जाय. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा. सादें आनी सोंपें. हें स्तोत्र हांव जायते पावटी काडून वाचता. म्हाका स्तोत्र 25:1 आवडटा. तुका म्हजो आत्मा उबारता सर्वेस्परा. ही एक व्हड वस्त दर सकाळीं करूंक. फकत बस ओ उबो राव म्हूण हांव तुजो. म्हजें तोंड उजार कर. म्हजें मन उजार कर. म्हजे हात उजार कर. म्हजे पांय उजार कर. म्हजे दोळे उजार कर. म्हजे कान उजार कर. म्हजें दुडू तें तुजें. हांव म्हाका तुज्या सुवादीन करता आनी म्हाका तुका भेटयता. पळय आमी चड वेळ चावता मागूंक देवाला ते आपल्या लागीं घडटा ते परी आपले दुडू दितात. पूण तांणी आपल्या देवाक भेटयला. तुजें दुडू दिवंक चड सोंपें तुका स्वताक दिवच्या परस. आयज सकाळीं जेन्ना हांवें देवाक विचारलें जो ताका कितें जाय हांवें केल्लें तें म्हणच्या आदीं हांवें थोडो वेळ चिंतलें. कित्याक जर तो आयज म्हाका बरें मेळलें तूं खुशाल जा. हा कोण जाणो म्हाका फाल्यां कितें मेळलें तें. कोण पूण आयज म्हाका आयकता. आतां चलत हें आसा आनी तूं चिंताय आतां म्हाका गमलें. कोण पूण चिंता बरें म्हाका वेळ ना हें सगळें करूंक. गुड नायट. तें करूंक आमी कितले वखदां उठचें पडटलें. आतां तूं जाणय तूं कोत्तलोय तुका करचें जाय पळय तें. पूण हांव तुमकां सांगता गरज तुवें रात्री न्हिदोंक वचोंक कित्याक तुका सकाळीं उठोंक जाय. हांव तुका उमेद दिता सुरू करूंक दर दीस देवा लागीं उलोवन आनी ताची मार्गदर्शन घेवंक तुज्या जिवितान. स्तोत्र 5:7 म्हणटा एक मागणी येयली तुका आनी हांव रावन पळयता तुका उलोवंक म्हज्या काळजा लागीं. आतां उगडास तर तो वेळ देवा लागीं बरोबर सारूंक. ताका दिसाचो पयलो भाग दी. जर जाता जाल्यार आनी खुबूच अंतर जातलो तुज्या पुल्ल्या उरलेल्या दिसांनी. आतां तुका एकदम बरो दीस मेळ्ळो.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.